बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जाणट्या सोवें हुस्को दाखोवन तांच्यान बोरवांसो वाडोवया. जाणी आपलो बोरवांसो केदींच सोडूंक ना ती सुभागी. सिराकाच्या पुस्तकांतली ही ओळ घेवन शापाय शामाय आनी जाणट्यांक खातीर भेटयलोल्या दिसा निमतान आमच्या पाप साहेब लियो 14 हाणें आपलो संदेश दिवन अशें सांगलें. आमची शापाय शामाय जावन आसात बागियोन जिविताची पयली गोवाय आनी बोरवाशाची खुणां. खऱ्यांनीच जाणटी पिराय एक बागी वेळ जावं येता, जंय लांब जिविताच्या उज्यांत बोरवाशाची तपासणी, आनंदाचो उगम आनी देवाचेर विस्वास स्थिर जावंक एक संदी जावं येता. ह्या नोवेनान तांचो उगडास करतना तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी तांचें हें जाणटेपण कुरपेन भरलोलें दान जावंक आमचो सगल्यांचो तांकां सहकार मेळूंक देवाची कृपा आनी स्फूर्ती ह्या मिसा बलिदानान आमकां आनी आमच्या जाणट्या भावा भयणींक मागुया. भाव भयणीनो, ही सुरवातेचीं उतरां काळजा मनान घेवन आमच्या जाणट्यां खातीर शेमाय शेपाय खातीर ह्या मिसान दिनवासतना तांचें बरेंपण जें आमी अणभवलां तें दिनवासून आनी तांचें बरेंपण आमी घेतलां ताचे खातीर देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसांत वांटो घेतना जायते फावटी आमी चुकल्यांव काला पडल्यांव आमच्या जाणट्या सोवें शेमाय शेपाय सोवें काकळूत दोया सेवा दाखोवंक आमी फाटीं उरल्यांव. बापा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया. आमच्या पातकांचो उगडास करून आनी बापाचे काकळुती कुलो मारून सगळीं काल्तिकायेन म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. भाव भयणीनो, इलोसो वेळ ओगेपणान आमच्या जाणट्या पासत भोव करून जी पिडेंत आसात, कोश्टांत आसात, खाटीर पडलेलीं आसात तांचे पासत आमी मागुया, तांचो उगडास आमी करुया. आयज मिसान केरीन भाशेन दोन प्रांतीक
सेवाधर्मीक केंद्रा पासत आनी धर्म प्रांतीक पवित्र पुस्तकाचे केंद्रा पासत आमी मागता. तांच्या वावरा पासत देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आमची मागणी तांचे पासत आमी उबारुया आनी इलोसो वेळ ओगेपणान आमची खासगी मागणी आमचे हुस्के कोती ह्या क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराक हो क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां सगळ्यांक कुरपे बरी जावंक बोरवाशेचो जावंक इलोसो वेळ ओगेपणान मागुया. सोर पदवेदारा देवा, तुवें बासायलोल्या सोरवणदाराक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सद्दां जागी दवर अशें ताच्या सांगाता सोर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजी सोवी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं इजायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जालें दर्शन. हे फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगल्या पर्वता वयर सरतलो आनी सगळे दोंगर वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताजेशी चडूत वेतोली. हिस्पा भायर पोरजा ताजेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरान वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाट्यांनी चलूंक पावतल्यो. कित्याक सियोना तावन येतली समत आनी जेरुजाल्या तावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्राची नीट करतलो. ही राष्ट्रां आपल्या तरवारी मोडून नांगोर करतली आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारची ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटनाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या, तुज्या दारवट्याचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकाच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुलां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुलां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनू, काल पावलो म्हूण तुमी तो जाणत. न्हिदेंतली उठ्ठोच वगत जालो. आमी सोत मानून घेतलां त्या दिसा परस आमची सुटका आमकां ओदीक लागीं आसा. रात सरत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून कालोखाच्यो कोडण्यो सांडुया आनी झुजाचीं हात्यारां घेवन उजवाडाच्यो कोडण्यो करुया. दिसा उजवाडान चलोवंक जाय तशें मानसुगेन आनी आमी जिवया. मौज नाका, जोगडीं आनी नाटकायो नाकात.
सोम्या जेजू क्रिस्तूच आमच्या आंतरां जावं दी. कुडीक आनी तिच्या कुश्यांक हे फुडें चीत दिवं नाकात. देवाचें उतर शुवर्तमानाक उबी रावया. Zoe, 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 Sorves fora. Zoe, 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 Sorves fora. Zoe, Sorves fora. Zoe, Sorves fora. Zoe, Sorves fora. तुजी काकूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. Zoe, 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 Sorves fora. Zoe, 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 Sorves fora. Zoe, Sorves fora. Zoe, Sorves fora. Zoe, Sorves fora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्त मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somya. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हळें, नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या येण्यान जातलें. जसो बुड्डे आदल्या दिसांनी नोये पेट टारवान भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो. लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसुल्लो आनी पोरयाळ्यान येवन तांकां सगळ्यांक बुडोवन मारी पोऱ्यान तो कांयच नोकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतांत आसलोल्या दोगां दादल्यांतल्या एकल्याक व्हरतले, दुसऱ्याक सांडटले. दांत्यार दळटल्या दोगां बायलांतले एकलेक व्हरतले, दुसरेक सांडटले. म्हणटोच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नोकळोत. देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात, चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटोच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज क्रिस्त येण्याच्या काळाचो पयलो आयतार आनी आयज फ्रांसीस शावियराच्या परबेक आमी तयार जातना आयज 7वें नोवेनाचो दीस आमी समोर उमता. भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो क्रिस्त येण्याचो काळ म्हणजे आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक जागृत रावन वाट पळयता. आनी वाट पळयता आसतना आमी नातालांची परब, ताच्या जल्माचो दीस समोर उमूंक बी आमी तयारी करता. आनी भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय आनी क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार आमी समोर उमतना हो सोबीत विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. जाणट्या सवें हुस्को दाखोवन तांच्यान बोरवासो वाडोवया. भाव भयणीनो, हांव असो चिंततालो, हो विशय आनी क्रिस्त
येण्याचो काळ आनी पयलो आयतार हातून कसलो संबंद आसा काय म्हणून भाव भयणीनो लागशिल्ल्यान संबंद आसा आनी संबंद कितें जो भावार्थ आमी जियेता जो बोरवासो आमी पोरगोडटा तो बोरवासो आमकां भावार्थ आमकां आमच्या पुर्वजांनी जे आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात पवित्र सभेचे परंपरेन मेळटात आमची पुर्वजां जी आमची गोरचीं जी मरून गेल्यात तांणी तो आमकां भावार्थ दिला तांचो बोरवासो आमी जियेता आनी ते पासत क्रिस्ताण्याच्या ह्या पयल्या आयताराक आनी ह्या विशयाक एक लागशिल्लो संबंद आसा भाव भयणीनो आमकां 10 मानामेंत आसात तातूंत 4थो मानामेंत आमकां शिकयता आवय बापायक मान दिवंक जाणट्यांक मान दिवंक भाव भयणीनो हो उपदेश आमी आयकोत आयल्या शिकत आयल्या आनी जायतीं जाणां आमची मदली हो उपदेश पाळीत बी आयल्या हो विशय नियाळटा आसतना आनी हो उपदेश नियाळटा आसतना भाव भयणीनो कांय वर्सां फाटीं जेन्ना हांव म्हाका एके फिरगोचेन पातकूर कसो धाडलो आनी जुनाच्या म्हयन्यान पयलेच फावटी हांव ते इगोर्जेन कुमन्यांव घेवन गेलो तेन्ना भाव भयणीनो हांव एका घरान भितर सरलो आनी त्या घरांत एक जाणटी बायल आसली तिका कुमन्यांव दिवंक जाय आसलो आनी ती चलपाक भाव भयणीनो बोडी घेवन चलताली घरांत व्हडलें घर पूण ती एकलीच तिका कुमन्यांव दिल्या उपरांत म्हाका दिसलें थोडोसो वेळ तिचेशी बसून उलोवंक आनी हांव तिचेशी बसलो आनी तिका हांवें विचारलें माय म्हणलें आनी कोण ना येदें व्हडलें घर तूं एकलीच आहा आनी तिणें म्हाका सांगलें बाबा म्हाका 5 भुरगीं म्हजो घोव मेल्यार 10 वर्सां जालीं आनी म्हाका 5 भुरगीं पूण 5य भुरगीं गोंयांत नात ती भायल्या देशांत आहात हांव एकटीच रावतां हांव एकसूरपण भोगतां 5 भुरगीं आसून कोण नासलोली कशी हांव जाल्यां आनी सामकी काळजान दूख घेवन दोळ्यांनी दुकां काडून तिणें म्हाका हें सांगलें एकसुरी जाल्या फादर 5 भुरगीं आसुनूय घोव मेल्या उपरांत आनिकूय हांव एकसुरी जाल्या भाव भयणीनो फुडें तिणें म्हाका अशें सांगलें म्हाका 3 भुरगीं जाल्या उपरांत 4थ्या भुरग्याच्या पोटान कुसव्यान गर्भ संभोवलें तेन्ना म्हज्या घोवान म्हाका अशें सांगलें म्हणूंक लागली आमकां 4थ्या भुरग्यां नाका 3 भुरगीं पुरो आनी हांवें म्हज्या घोवाक सांगलें म्हणटा ना आमकां 4थें भुरगें जाय 4थें भुरगें आसल्यार आमच्या घरांत आनीक सोबिताय वाडटली आनी त्या भुरग्याक म्हणूंक लागलें आपूण जल्म दिलो तें भुरगें व्हडलें जाता म्हणसर म्हाका 5वो गर्भ आयलो 5व्या भुरग्याचो आनी म्हज्या घोवान म्हणलें आतां 4 पुरो आमकां 5वें नाका आमी आबॉर्ट करुया गर्भपात करुया ताचो आनी हांवें म्हणलें ती सांगता आपणे घोवाक सांगलें म्हणटा देवान दिल्लें अशें करूंक जायना देवान दिलां आमी घेवया देवाचें देणें तें आनी 5वें भुरगें म्हणटा आपणें आपणायलें पूण आयज 5 भुरगीं आसून एकलेंय म्हजेशी ना ती म्हाका फोन करतात ती म्हाका व्हिडियो कॉल करतात पूण म्हाका तांच्या फोनाचो व्हिडियो कॉलाचो वाज आयला आय एम टायर्ड ऑफ देयर फोन्स आय एम टायर्ड ऑफ देयर व्हिडियो कॉल्स म्हाका व्हिडियो कॉल नाकात म्हाका फोन केल्लो नाका म्हाका ती जाय आय वॉन्ट माय चिल्ड्रन म्हाका हिंगा एकसुरी सांडून ते व्हिडियो कॉल करून ते फोन करून ते म्हाका पावनात ती आनीकूय सांगूंक लागली म्हाका
बाबा म्हणूंक लागली ती म्हाका सांगतात तुका आमी आजिलान दवरता थिंगा तुका दुसऱ्याचो सांगात आसतलो. हांवें आजिलांक रावंक 5 भुरग्यांक वयर काडूंक नात म्हणटा ती. हांवें इतले कोश्ट काडून 5 भुरग्यांक वाडयल्यात आजिलांक वचूंक न्हय. 5 भुरग्यांचे म्हाका सूख आनी संतोश जाय देखून तांकां हांवें वाडयल्लीं. तांकां हांवें कुसव्यान गर्भ संभवलो तेन्ना तांकां हांवें सांबाळ्ळी. आजिलांक घालूंक तांकां हांवें जल्माक हाडूंक नासली. खूब फादर म्हाका दूख जाता म्हणून खूब हांव रडटा अशी ती म्हाका सांगूंक लागली. एकसूरपणान हे घराचें एकसूरपण हें अद्दें व्हडलें घर म्हाका खावूंक येता. 5 भुरग्यांनी भरलेलें घर आयज एकूय भुरगें ना जावन म्हाका खावूंक कशें येता. भाव भयणीनो मागीर जायते सांगले तेन म्हाका आतां म्हणोंक लागली ती हांव मेले उपरांत येतेली म्हाका रोडटेली ती पूण तांचे रडणे म्हाका आयकूंक येवचें ना. ती म्हाका फुलां घालतली पूण ती फुलां पळोवंक म्हजे दोळे आसचे नात. ती म्हजें बरें बरें उलयतली पूण तें म्हाका पावचें ना. हांवें दुखीन खोंतींत एक दीस मरतली. भाव भयणीनो हें ती सांगता आसतना म्हाका एक खूब दूख जालें खोंत जाली. एकूय भुरगें आशिल्ली आवय बापूय एकसुरी 5 भुरगें आशिल्ली आवय बापूय बी एकसुरी एकवडी जियेतात. आनी ही परिस्थिती आयज गोंयांत दर एका कुटुंबान जाल्या. दर एका कुटुंबान एकसूरपण आहा. जी गोंयांत आहात तांचे आवय बी बापूय एकसूरपण सोंसतात. जी गोंया भायर आसात तांचे आवय बी एकसूरपण सोंसतात. भाव भयणीनो आमच्या स्वर्गेस्त पाप साहेबान फ्रांसिसान 2021 वर्साक विश्व जाणट्यांचो आनी शेपाय शमायचो दीस परगट केलो. वर्साक जुलयाच्या म्हयन्यांत भाव भयणीन तो समारंभ आनी ताचे 2 म्हत्वाचे हेतू आसले. एक जाणट्यांचें व्हडतेपण ओळखून घेवंक आनी दुसरें तांचें एकसूरपण सोंपोवंक. 2021 ते आतां आमी 2025 आहा. फक्त आमी भाव भयणीनो ग्रँड पॅरंट्स डे कोत्ता. तांचें व्हडतेपण खरेंच आमी मानून घेता. खरेंच तांचें एकसूरपण आमी काडून उडयता. हाचो एक मोठो भाव भयणीनो आमी नियाळ करपाक जाय. नियाळ करपाक जाय. भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकान जेन्ना आमी नदर मारता आनी पवित्र सभेचे परंपरेन आमी नदर मारता जायते अशे नमुणे आमकां दिल्यात. भाव भयणीनो मोइजेस आपल्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक घेवन आपल्या सासूपायशी व्हरता तांकां. कित्याक व्हरता तांकां सासूपायशी? ताचो आशिर्वाद घेवंक. मागीर आमकां मेळटा जाकोब. जुजे जेन्ना आपल्या दोगा पुतांक जाकोब आपल्या पायशी व्हरता. आपल्या दोगा पुतांक नातरांक भाव भयणीनो आशिर्वाद मागूंक. आमकां रुताच्या पुस्तकान अशें मेळटा रूथ आपले जाणटे सासूमांयक सोडूंक सोदिना. तिचेशी रावून तिची सेवा मरो पर्यंत करूंक ती भास दिता. असले नमुणे आमकां भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकान मेळटात. आमकां भाव भयणीनो एफेसकारांक बरोवन बागेवन पावलो अशें सांगता भुरग्यांनो तुमी सोमयाचे एकवटान आसात तर तुमच्या आवय बापायचें आयकात. अशें करप सारकें. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही तुज्या आवय बापायक मान दी आनी ही आसा बासावणी. अशें ताका बरें जातलें आनी लांब आंक
देसान तुका बगूंक मेळटली. तोबिताचें पुस्तक भाव भयणीनो, कितलें सोबीत पुस्तक हें तोबिताचें. थंय तोबीत आपल्या पुताक असो संदेश दिता मोरचे आदीं, हांव मोरतोच म्हाका मानान मातयेक लाय, तुजे आवयक मान दी आनी तुजे जिवीतभर तिचेर विसर घालिनाका. तिका मानता तें कोर आनी तिका दूख हाडटा तें वाटाय. म्हज्या पुता, तूं कुसव्यांत आसतना तिणें कशे परी आट्या विट्याक काडल्यात तांचो उगडास कोर आनी तिचे दीस सोंपतोच तिका म्हजे कुशीक एकाच फोंडाक मातयेक लाय. भाव भयणीनो, देवाचें उतर कितलें आमकां संदेश दिता. तोबीत आपल्या पुताक मोरचे आदी दिता, तुजे मांयक सोडिनाका हांव मेल्या उपरांत. तिची निगा घे, तिची सेवा कर. तिणें 9 म्हयने तुका कुसव्यान सांबाळ्ळा तें विसरो नाका आनी ती मोरतोच म्हजे कुशीक मानान तिका मातयेक लाय. हें भुरग्याचें कार्य, जबाबदारी आपल्या आवय बापाय सोवे. भाव भयणीनो, जेजू जाणट्या विशीं जायतो हुस्को दाखयता ते आमकां मेळटा. पेद्रूचे सासूमांयक तिणें बरी केली. ते विधवेचो एकलोच पूत मेल्लो, तिचे चुचुरे करून त्या पुताक परतून जिवीत दिलें. 2 नाणे धर्म पेटेन घातले, ते विधवेक जेजून वाखाणली. आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणटा. कितलो आमचो मोग जाणट्या सोवे. भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांनी हाचेर एक मोठो काळजांतान नियाळ करूंक जाय. आयचे पयलें वाचप भाव भयणीनो, इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप आनी थंय आमकां अशें मेळटा, आपल्या राज्यान सासणाच्या सुखाक सगळ्या राष्ट्रांक सर्वेस्पर एकठांय करतलो. सगळ्या राष्ट्रांक, सगळ्याक आमकां तर सर्गीच्या राज्यान, ताच्या राज्यान तर वांटो आसा. एकामेका सोवे आनी जाणट्या सोवे आपुरबाय आनी सेवा दाखोवपाची गरज. दुसऱ्या वाचपान भाव भयणीनो, रोमकारांक बरोवन घेवन पावलो म्हणटा, काळोखाच्यो कोरण्यो सोडून उजवाडाच्यो कोरण्यो करात. आनी उजवाडाच्यो कोरण्यो जाणट्या सोवे मोग आनी मोहिपास दाखोवनूच जातात. शिव वर्तमानान भाव भयणीनो, नोय हाची खबर सांगून आनी नोय आमी जाणव, एक प्रमाणीक गुन्यांव विणें देवा मुखार तो चल्लो आनी तो गुन्यांव विणें देवा मुखार चलून भाव भयणीनो, पातोक सोडून पातकाच्या सांकड्यांनी जियेतेल्या लोकां मदें ताणें प्रमाणीकपण भाव भयणीनो जोडले. ते आमी सगळ्यांनी जोडूंक आमची जाणटी बी भाव भयणीनो आमकां शिकयतात. भाव भयणीनो, शिव वर्तमानान आमकां देव आनी जेजू केरीत आयज उगडास करता. शिव वर्तमानान आमकां सगळ्यांक जागृत रावंक आनी तयार रावंक. जागृताय आनी तयारी येता जेन्ना एकामेका सोबे आमचे संबंद बरे जातात आनी भोव करून आमच्या पुर्वजां कडेन संबंद, जाणट्यां कडेन संबंद, शमाय कडेन आमचे संबंद बरे आसतात. भाव भयणीनो, तिनूच वस्तू देवाच्या उतराच्या उजवाडान हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. पयली वस्त, आमच्या जाणट्यांचें व्हडतेपण ओळखुया. तांचे लागीं जायतो अणभव आहा. आमी घोडे शिकल्यांव जायत, आमी घोडे मास्टर्स, डॉक्टरेट, व्हडलें शिकप केलां जायत, पूण तांचे लागीं जाणवाय आहा, अणभव आहा. आयकुया तांचे आमी. ती वाट दाखयतात, बरे वाटेर ती आमकां चलयतात. तांचें व्हडतेपण मानून घेवया. जाणटी जाल्यान देखून भिरांत येता तांकां. ओस्कोत जाल्यात तीं, कुडीन ओस्कोत जाल्यात भिरांत येता तांकां. तांचे भिरांतीन, तांचे ओस्कोतायेन आमी बोळ जावया. तूं ल्हान आसलो तेन्ना 10 पाटी पडटालो, 10 पाटी ती तुका उखलताली. आयज ती एक पावटी पडल्यार आमकां कठीण जाता तांकां उखलूंक. आगोड जाता तांचे सगळें सोंसणीकाय दाखोवंक. तांचें व्हडतेपण ओळखून घेतात, तांकांच बापाचो आशिर्वाद आसा. दुसरें भाव भयणीनो, आमच्या जाणट्यांनी पवित्र पुस्तकान आनी पवित्र सभेच्या परंपरेंत आशिल्ले नमुणे तांचे प्रमाणे जिवया. आब्राम आहा आमकां, नोय आहा आमकां, एनोक आहा आमकां.
इजाक आहा आमकां, जाकोब आसा आमकां, हे व्हडले व्हडले नमुणे भावार्थाचे दिल्यात. जाणट्यांनी तांची देख घेवची, जाणट्यांनी तांचो बोरवासो जेवचो, जाणट्यांनी ती जेले तशी भावार्थान जेवची आनी आपल्या कुटुंबाक एक बरी वाट दाखोवची. आनी तिसरी वस्त भाव भयणीनो, तोबिताचें आनी रुताचें पुस्तक वाचात. आयज तुमी घरा येतल्यात, ही 2 पुस्तकां वाचात. ह्या 2 पुस्तकांनी क्रिस्ती जिविताची तत्वां आहात, संबंधाची तत्वां आहात. कोण बरी जाणट्या सवे एकामेका सवे आमी संबंध सांबाळचो ते थंय मेळटा. तोबीत आनी रूथ ही 2 पुस्तकां वाचात. आमच्या संबंध कुटुंबान खूब खूब बरें जातले. ह्या 2 पुस्तकांचो उजवाड घेयात. तोबीत आनी रूथ. जायतीं जाणां ही पवित्र पुस्तकाची 2 पुस्तकां वाचूंक वचनात. हांव तुमचे लागीं सगळ्या लागीं मागतां, आयज क्रिस्ताण्यांचो पयलो आयतार आमी समारंभता. ह्या 2 पुस्तकांचो उगडास करून वाचात. एवरी डे रीड तोबीत अँड रूथ. थिंगा संबंध कशे सांबाळचे, जाणट्या सवे आमी कशें वागचें, एकामेका सवे कशें वागचें, जेजू क्रिस्तान दिल्या ती शिकवण आदी फुडेंच आमकां भाव भयणीनो तोबिताच्या आनी रुताच्या पुस्तकान खूब मोठ्या प्रमाणान मेळटा. ती पुस्तकां वाचात, उजवाड घेयात. आमी सगळ्यांनी ती वाचूंक, उजवाड घेवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. हे आल्तारार येतलो जेजू सगळ्यांचो सरवंडार, ताका मेळूंक आमी तयारी करता. तयार आनी जागृत रावंक, जाणट्या सवे एकामेका सवे बरे संबंद जोडूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया. आमचो बाबाड तूं उचारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मोरी थंय जल्मलो, पोन्स पिलाता काल ताणी कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुंय तान जिव्यान मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकाचें बोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचे मुखार दवरल्यांत ती आव्हानां भोव करून जाणट्या सवे आमचो मोग आनी मोहिपास हें मोठ्ठें आव्हान तांच्या एकसूरपणान आमचो सांगात. हें मोठ्ठें आव्हान देवाच्या उतरान आमचे मुखार दवरलां. ह्या आव्हानाक फुडो करूंक थोडीशी मागणी बाबार्थान बापा मुखार आमी दवरुया. आदलो पाप सायब फ्रांसीस अशें म्हणटालो, जुंय जाणट्यांक मान रेस्पेत ना, थंय तरणाट्यांक फुडार ना. कोऱ्यांनीच आमच्या भुरग्यांचे आकारणेंत तांचें खूब योगदान आसा. जायतीं तत्वां मुल्यान तांचे उद्देशी आमच्या भुरग्यांचे जिणेंत रिगतात. देवान तांकां आपल्या बेसांवांनी भरूंक तांचें बळ गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जाणटी पिराय म्हणल्यार सांडलोलें तरणाटेपण न्हय, पूण सोंदी आनी शक्ती दितोली जिविताची नवी माची अशें बेटी फ्रिडन नांवाची एक फांकी बरोवपेन म्हणटा. आमच्या जाणट्यांनी आपले हे परिस्थितीची हीच समजणी घेवन आपले दीस देवाचेर पातयेवन जिवंक तांकां बळ करपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जाणटे पिरायेर पावतात तेन्ना तुका एक थावें जाता. देवान तुका 2 हात दिल्यात,
एक तुजी सेवा करूंक आनी दुसऱ्या हातान दुसऱ्यांची सेवा करूंक अशें ऑड्रे हेपबर्न म्हणटा. जाणटेच्या गोऱ्यांनी सेवा करतलीं तशेंच आमी ही चिंतना मनान दवरून जाणट्यांची मोगान सेवा करूंक देवान बळ कृपा दिवची म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. तुज्यान चलूंक नजो आसलें तेन्ना तांणी तुजो हात धरलो आनी चलून व्हेलें. आतां तांचो हात दवरून तांकां चलूंक तुजी गरज आसा अशें भावना गौतम म्हणटा. उपकारी काळीज आपणावून आमच्या जाणट्यांची काळजी घेवन तांचे हे पिरायेर आमच्यान घडटात ती कुशालकाय तांकां दिवंक देवाची कृपा बळ आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. बापा, ही थोडीशी मागणी काळजान तावन आनी बाबाडतान आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. बापा, आमच्या जाणट्यांचेर जीं पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, दुखींत आसात, खोंत भोगतात, एकसूरपण भोगतात, बापा तूंच तांचो आसरो आनी बळ जा. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिलेल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोपोवन दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पाव अशें कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. हय अशें आमी करूंक पाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना
आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्याच वैभवा. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्याच वैभवा. उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूड पोरगोटूया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुराके पितमेचे विस्तारले तिचे पवित्र सभेचे उडास कर आनी लियो आमचे बागीन बापा फिलीप तेऱ्यांसमी आमचे गोली बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जन्मपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
आंकार माये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती वागेवन झुजे वागेवन धर्म दिता आनी सकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. भाव भयणीनो सगळे आमी हात जोडुया. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाव भयणीनो आतांच्या काळार एक दिसून येता आमच्या घरांनी जाणट्यांची आमकां आडकूड कशी जाता ती आमकां नाका तशी दिसतात. आनी कित्याक ही आडकूड जाता आमीच जाणो. जाणटी जातूच कोणाक कोण नाका कसो आतां. आदल्या काळार एक जाणटो घरांत आसप जाणार ताका विजडम आहा वाट दाखोवपी अणभवीक अशें सजमतालें हांव. आतां जाणटी नाकात आडकूड कशी जाता आमकां. तांचें आयकूंक बी आमकां नाका. भाव भयणीनो प्रेझेन्स ऑफ अ ओल्ड पर्सन ग्रँड पेरंट्स इन अ फॅमिली इज ग्रेस अँड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. तांकां तर काडून आमी भायर उडयता आमी देवाकूच भायर उडयता घरांतली. कित्याक देव तांचे उद्देशी आमचेर आशिर्वाद घालता आनी हें पवित्र पुस्तकान भरपूर मेळटा आमकां भरपूर मेळटा. देखून आयज हो विशय नियाळटना जाणट्यांचें व्हडतेपण तांचो अणभव तांची जाणवाय आमच्या जिविताक भोव म्हत्वाची म्हूण जाणा जावन तांची सेवा तांचें आयकप तांची निगा घेवप खाटीर पडूं चलूंक जायना जावं आमकां एक दीस तशेंच जातलें. आनी आमकां बी अशीं भायर उडयल्यार कोणाक आमकां बरें दिसचें ना. तांचें व्हडतेपण ओळखूंक जाय आमी. हें करूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया बापाची. जाणट्याचें व्हडतेपण आमी ओळखून घेवंक सगळीं भरवाशान भावार्थान जाणट्या पासत मागून हे आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटची पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली सगळे आमी सुभागी. म्हज्या भितराचे म्हाका पावना तुज्या कातुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. कॅथोलिक धर्मांत जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत ताणीच कम्युनिया घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Duken tare pulirokka
कुशाल मोनान कारसा भक्ती कोरिया बुजवण कोरियाचे मोन कुशाल मोनान कारसा भक्ती कोरिया बुजवण कोरियाचे मोन kushal monan karsa bukti Korea buzon Korea jemon kushal monan karsa bukti Korea buzon Korea jemon ye tu Jesu amche mode zai samka utorchive Polidamin wasnice Otmeanche von gotaieche Konduce amce hotmor Papa paui amce bozor Kuchal mona Karza bokti Korea bozon Korea cevon Kuchal mona Karsa bokti Korea bozon Korea cevon Kushal monam Karsa bokti Korea bozon Korea cevon Kushal monan Karsa bokti Korea bozon Korea cevon Yedu Jesu amche mone Zahai samka hutochive Sam polidan din wasnice Otmeanche von gotaieche Konduce amce hotmor Papa paui amce bozor Kushal mona Karsa bokti Korea bozon Korea cevon Kushal mona Karsa bokti Korea bozon Korea cevon भोवमोगाल जेसू ह्या पवित्र उंड्या सोऱ्या रुपान तूं आमचे कुडीन रीक येताय आनी आमचे भितर तुजी आत्मीक शक्ती भरताय ह्या वेळार तूं आमचे जिणेंत रिगलाय तर ह्या वेळार आमची आळसाय आमचें आपस्वार्थपण काडून उडय आनी एक उदार काळीज मन आमचे भितर घाल आमचें जिवीत आकारलोल्या आमचें जिवीत बऱ्या तत्वा मुल्यांनी सोजूंक आमच्या सांगाता पयन केलोल्या आमच्या शापाय शामांक सदांच मानान आनी अपुरबायेन लेखूंक आनी तांचें सवें मोवाळ दोयाळ सावूंक आमकां आयती कर अशें आमचें सवें घडूंक तुजें आसणें आमकां भोव गरजेचें तुज्या आसऱ्यांत आमकां दवर आनी सदां काल तूं दाखयताय त्या मार्गान आमी चलून वचूंक आमकां तुजी गोटाय आनी स्फूर्ती दी आमेन.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सद्दां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी बरवाशान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आयची ही मिसाची भेट समारंभलोल्या आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री मारियानो हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपा करूंक आदार दिलोल्यांकूय आमचे दिनवास. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींक सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलींग हाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचें 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचें 3:30 ते 5:30 वाजता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पळय संस्काराची बसवण जाता. थंय तुमच्या जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. व्हीलचॅराची सुविधा फकत दोतोराच्या सर्टिफिकेटी वांगडा मेळटली. आतां 5 वाजता दिव्यांग पर्सन विथ डिसेबिलिटीज भाव भयणाक मीस आसतले. डिसेंबराचे 2 तारखेर खेरीत मिसा हे भाशेन आसतली. 11 वाजता पोर्चुगेज भाशेन, 12:15 यात्रेकारांचे मीस, 3:30 वाजता धार्मीक आनी म्हत्वाची भाव भयणां खेरीत मीस आसतले आनी 5 वाजता पिलार संस्थेचे मीस आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजेच्या वेळार खुमसारां आसची नात. फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे पोरी. सकाळची 4:45 वाजता, 5, 6, 7:15, 8:30, 10:30 पोरबेचे मीस, 12:15, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. फेस्ताच्या दिसा खुमसारां आनी पळय संस्काराची बसवण आसची ना. तेच भाशेन फेस्ताच्या दिसा व्हीलचॅराची सुविधा आसची ना. डिसेंबराचे 4 तारखेर मिसा हे पोरी. सकाळची 6, 7 आनी 8 वाजता इंग्लीश भाशेन. चौथराय दोशी आयज तशेंच 2 तारखेर आनी फेस्ता दिसा तुमचेर हात दवरून आनी मागणें करूंक कांय कारणाक लागून द्याक नासचे नात. ह्या मिसा भेटेन बोगटीपणी भाग घेतलेल्यांक तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्यांक सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. सगळीं उबी रावया. भाव भयणीनो, शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमचे हात जोडुया. आनी एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हणून आमी जबाब दितले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या पोरजोळान सोर पदवेदार आनी काकळुतसार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. ह्या जिवितान तो तुमकां बाबार्थान तीर, बरवाशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करूं. आमेन.
आमचो सुरवंडार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यांत तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सस्नीक जिविताचें इनाम दिवं आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सद्दां आसूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवाजता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटाव. आमेन. Francisco